बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. एकवटान मागणी करूंक एकवटाच्या संस्कारान हाजीर जावंक इल्लोसो वेळ आमी हांगा एकठांय जाल्या. तुमकां सगल्यांक वेळ सारूंक माये मोगाचो येवकार. विशय: हांव ताका तुमच्या हातीन घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? सिराकाच्या पुस्तकांत 20:30-5 वोल्ट 10-11. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणी कर. तुज्या वावराचे प्रातोन फळ बेटोवंक इमटेपण करूं नाका. हसते तोंडान सगल्यो तुज्यो बेटोवण्यो कर आनी खुशालकायेन तुजो धावो वांटो दी. जेजू दोयाळ सोरवोंडार हुंड्याचे रुपान तो आमचे मोदें आसाय म्हूण खोल भावार्थान आमी सोत मानता. तोच आमचो गवळी आनी आमचो सांबाळणार. आमचें किळकोर जिवीत घेवन जेजू आमी तुजे मुखार आयल्या. सगळे खालतीकायेन आमचें किरकोळपण वळखून आनी तुज्या देवपण मानून घेवंक तुजे मुखार सोरपोट पडून आमी तुका नमस्कार करता. हे वेळार सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. नमस्काराक गीत घेवया. R38. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारूक तूं आत्म्याचो कुंवळ सोरवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारूक तूं आत्म्याचो कुंवळ सोरवणेचो. पातकी रोचणे तूं चलयताय. तूंच म्हजो राजा. कुरपाक आकलूट उपodवांटाय. देवीक जिवितान भोंवताय. पातकी रोचणे तूं चलयताय.
तूच म्हजो राजा कुरपाक लूट उपोटवांटाय देवीक जिवितान बोताय जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारूक तूं आत्म्याचो कुवळ सुरवणेचो जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारूक तूं आत्म्याचो कुवळ सुरवणेचो. मातेवाच्या शिव वर्तमानात 20 वर्सो वळी 14 ते 15. खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बोगशिच्या जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बोगशितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांक बोगशिनात जशेंच जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशिचो ना. ज्या मनशाचो आमकां राग आसा, ज्या मनशाक आमी दुखयल्यात वो ज्या मनशान आमकां दुखयला, जाचे लागीं आमी उलयना, त्या मनशाक आमच्या मतींत हाडुया. जावं आवय बापूय, घोव बायल, भुरगीं, इश्ट मित्र, शेजारी, सोयरी, बरोबरची, पाद्री वो माद्री आनी आदी. तांकां सगल्यांक जेजूच्या आदीन कर आनी तांकां आनी आमकां पवित्र रगतान धुवन काड म्हूण माग. तांणी आमच्या जिवितान जें कितें वायट केलां तें विसर आनी जें कितें बरें केलां ताचेर नदर मार. तेन्ना तुमकां वायट केलां जाल्यार जेजू कडेन तांकां बोगसणें म्हूण माग. आनी जर आमी तांकां वायट केलां जाल्यार आमी पातकाचें बोगसणें मागुया. जुदासान जेजूक विकून दिलो, पूण जेजून ताका कांयच करूंक ना. जेजून आमचे पासत जायते सोंसले आनी खुर्सार मोरूंक लेगून तयार जालो. हे कोस्ट भोगतना आपणाचेर चुकलोल्या लेगीत बोगसणें आनी थारोन फावो केलें. जेजून आमचे पासत इतलें केलें आनी करीत आसा. आयज जेजू आमकां बोगसणें दिवंक आनी घेवंक आपयता. हें ताचें धाकटुलें काम करूंक आमी राजी आसा. जेजू आमच्या समुदायांत आमच्या फादरान देवाच्या उतरा प्रमाणें जिवूंक आनी समुदायाच्या संबंदान आमी वाडूंक आमकां संदी दिल्ली. आमी तिचो फावो तो फायदो काडूंक आमी चुकल्या. आमी तरणाटीं कशीं कूस मारून आमच्या घरांत लिपून रावल्यांत. आमकां बोगोस जेजू, आमची काकलूट कर.
गीत गावया I-28. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता आत्म्या मोच्या काल सांगता देवाचे उपकार आत्म्या मोच्या काल सांगता देवाचे उपकार जीवित तुझे खरेच देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बोल नवे तोरणी पिराय पोतोता जीवित तुझे खरेच देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बोल नवे तोरणी पिराय पोतोता आत्म्या मोच्या काल सांगता देवाचे उपकार आत्म्या मोच्या काल सांगता देवाचे उपकार जेजू आमच्या जिविता पासत तुका आमी दिनवासता सुवाच्या शिव वर्तमानान 11 वोल्ट 40 म्हणटोच तांणी फातर कुशीन काडली तेन्ना दोळे उबारून जेजून म्हणलें बापा म्हजें आयकोलें देखून हांव तुका दिनवासता जेजू संवसारांत आयलो आमकां जिवीत दिवच्याक हें जिवीत आमकां फावो जातलें जाल्यार ताच्या मोगांत रावून मोगाची मनशां जावंक फावो तोच आमकां मोगा विशीं शिकयता खरो मोग कितें आनी कशे भाशेन मोगान जिवंक जाय तें आपल्या जिविता वरवीं दाखोळ करता सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो सोम्या तुजेच वरवीं आमी दुसऱ्यांक आदारात जाल्या जायतीं बरेपणां तुवें आमच्या जिवितांत तुज्या मोगा वरवीं फावो केल्यात देखून आमी तुका आर्कां दिता आनी दिनवासता दिनवासनेचें गीत गावया E14.
지벼 대박 박박한점 सगल्या काळसान दिन वाचता जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळसान दिन वाचता वर्त्या देवाक वाकाडुया मोगाळ पापाक दिन वाचुया पातकी भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोबे जिवी केली जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळसान दिन वाचता जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळसान दिन वाचता सूर्याचे उदेव लायलो ताचो प्रकाश आमचेर फागलो ताच्या नांवान एकठांय जावया आमचे मोते जेजू घेवया जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळसान दिन वाचता जिव्या देवाक वाकांता सगल्या काळसान दिन वाचता देवाचें उतर आयकूंक आमी उबी रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान 22-26 वळी 14 ते 25. तेन्ना बारांतलो एकलो मुणग्या जुदास स्कारियस मुखेल येदनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका 30 रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस तावन जेजूक धरून दिवंक बरो सोयेक तो पळोवन आसलो. फूग नासलोल्या हुंड्याच्या पयल्या दिसा शिसान जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनीक जेजून सांगलें, उमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनीक ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिलो. तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाता तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा.
ते जोबोर कोंतीबोरींच जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सायबा, हांव न्हू म्हणतो. ताणें असो पोलतीपाट केलो. म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा ते प्रमाणें वेता खरो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताचें कोटा. चलमुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. ताचो घात घेवंक वेतालो त्या जुदासानूय अशें विचारलें, गुरुजी, हांव न्हू म्हणतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. देवाचें उतोरें. देवाची व्हड उपकार. नियाळ एक येदनीक आपल्या फिरगोजेच्या तोरणाटेंक घेवन वेळेर भोंवडेक वेता. कांय तोरणाटे उदकांत पेंवंक भितर सरता, पूण दोग जाण ल्हारांनी बुडूंक लागतात. तेन्ना हो यादनीक आपल्याक ह्या समुद्राच्या आधीन करता आनीक ह्या तोरणाट्यांक वाटायतना आपल्या जिवाचो त्याग करता. ह्या यादनिकाक आपल्या ह्या तोरणाट्याच्या जिवितान एक उंचा मोलाचें स्थान जोडून घेतलें. इजायास प्रवादी सर्वेस्पराचो सेवक कोश्टांचें गीत गायता आनी शेकी ह्या कोश्टां वरवीं ताका बरवसो आनी आत्मविस्वास फावो जाता. तशेंच जॉब प्रमाणीक जिवीत जियेतना ताच्या जिवितान कोस्ट लोटोन येतात. असले परिस्थितीन ताची बायल लेगून ताका देवाक शिरापून मोरूंक शिटकायता. पूण पयलीं जॉबाचीं उतरां भावार्थाचीं जातात. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. भाग्योत मातयो आमकां जेजूच्या कोश्टा मरणाची खबर सांगता. हांवें ताका तुमच्या हातीन घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? हो विचार जुदास इस्कारियोतान मुखेल यादनिकाक केलो. आनी जेजूचो घात घेवंक तयार जालो. जुदासान पयशांचे आशेक आपल्या सोम्याक, गुरूक आनी इश्टाक विकून दिलो. आमी आमच्या जिवितान जायते फावट जोगडी, विस्वासघात आनी फोटिंगपणां अणभवल्यांत आसतले. कितलो राग उणेपण आमकां भोगलें ना जायत. जायते फावट आमी दुसरें सवें अशेंच करता. तांकां आमच्या कोरन्या आनी उतरां वरवीं दाखयता. म्हज्याच फायद्याक लागून पेलेक त्रासांत घालता.
ऐनीच्यो करुया. म्हज्याच घोराब्यान फामिलीच्या वांगड्या मदें एकचार आनी संबोन सांबाळुया. आमचें दर एका क्रिस्तांवाचें मुखेल आपोवणें म्हणल्यार बागयोंत जावं. हे सांत पावलो आपल्या चिटींत आमकां उगडास करता. देवाक जाय तें हेंच, तुमी पवित्र जाल्लीं. आमा मनशां अपराध नासतना कोश्ट अकमान सोंसूंक सोंपें न्हय. पूण आयज जेजू आपल्या कोश्टां मोरणांतल्यान हें करून आमकां देख दवरता. जेजू भाशेन आमी मनीस कशीं जिवुया. दुसऱ्यांक त्रासांत घालून न्हय, पूण निरोपाती जावया. कोश्ट भोगूंक जाता म्हूण हांवें करता. तर आमचे कोश्टां वरवीं बागयोन जावंक वावरुया. जेजून आपकुशेन आपल्या जिवितांतल्या कोश्टांक वेंग मारली. आमी आमच्या जिवितांतल्या कोश्टांक भावार्थान स्विकारूंक आमकां बापाची मजत मागण्यांतल्यान मागुया. मागण्याचो जबाब पेल्याच्या फायद्याक पडटा तसले उपाय घेवंक आमकां शिकय बापा. परत एकदां म्हणुया. पेल्याच्या फायद्याक पडटा तसले उपाय घेवंक आमकां शिकय बापा. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराची गोडसाण आपल्या जिवितांत चाखूंक आनीक अणभवूंक आनीक ह्या उतरां तोखलोले आपले पोरजेक कोश्टांक धीर दिवंक आनीक तांचें जिवीत देवाच्या हातांत सोडूंक दिवंक जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब पेल्याच्या फायद्याक पडटा तसले उपाय घेवंक आमकां शिकय बापा. हे सगळे संवसाराचो दोनी देव म्हूण राजकारबार चलयतल्यांनी ओळखून घेवन आनी पोरजेचेर आसलोले भारादीक ओझे लोवू करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. जबाब पेल्याच्या फायद्याक पडटा तसले उपाय घेवंक आमकां शिकय बापा. हे दिसांनी आमच्या भुरग्यांच्यो तश्यो तरणाट्यांच्यो एग्जामी परिक्षा चालू आसात. तर तांणी आपलें शिकप करूंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. जबाब पेल्याच्या फायद्याक पडटा तसले उपाय घेवंक आमकां शिकय बापा. जी कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात तांकां म्हजे शिसां मदें जागो ना. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी कोश्टां वेळार निराशी जायनासतना मोगान आपलो खुरीस व्हरूंक तांकां पवित्र आत्मेचें बळ मागुया. जबाब पेल्याच्या फायद्याक पडटा तसले उपाय घेवंक आमकां शिकय बापा. बापा, मोगान केल्ली आमी मागणी आयकून घे आनीक आमचो खुरीस व्हरूंक तुजें बळ दी. आनीक आमी दुसऱ्यांक त्रासाच्या हातांत घालिना जावं आमकां तुजे कृपेन भर.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सगळी दिमी घालुया. भावार्थान आमच्या कोश्टांतल्यान जेजूच्या कोश्टांनी भाग घेवंतपणाचो रस्तो आपणावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.